अश्यो गजाली आसात, अशे थोडे बेकायदेशीर आसात जे बंद करपाची गरज आसा, पण तेजे कांय एक्शन घेवना। तेन्ना आमी आतां आमचो पिरियड कमी आसा, सगळे एकठांय जावपाची चड गरज आसा। आमी फाल्यां नक्कीच आमकां रस्त्यार येवपा पडटलें, आतां हिवाळ येवपा ताका सगळ्यात सादर मनशाचो धंदो वता ताचे पडून ताचे मोठो परिणाम जाता। कांय सीएम कॅन्डिडेट जे आहा कांय पक्षाचे तांच्यांनी एक कसली 2-3 दिसांनी स्टेटमेंटाय गेल्ली की हो कांय गबोडो केल्लो आसा, सो तांच्यांनी मातशे विचार करून करचे। आज फोंड्या सारकिल्ल्या भागांतूच फक्त 4 सभा उरतात, सगळी लायसन्स कॅन्सल जाता, हे त्या नेत्यांनी मातसो जाणून घेवचें। जर आमकां गरज पडली हो हायवे NH-17 जाच्या खातीर आमचेर हो परिणाम आयिल्लो आसा तो ब्लॉक करपाची जर आमचेर परिस्थिती आयली जाल्यार तुमी सगळे आपल्या फॅमिलीक घेवन हांगा हो ब्लॉक करपाक आमकां सपोर्ट दिता आनी हे आमकां करचें पडटलें। उपरांत वी कॅन डिस्कस बिकॉज आज सरकार ना आणि जर सरकारान वचून सुप्रीम कोर्टाक सांगलें की गोंयचो जो हो पर्टिक्युलर जो स्टेचर म्हणजे आमचो जो the condition of the road or the way bars and restaurants and way people are connected to this business, त्याचं सरकारान probably Supreme Court सांगले आणि आमकां आयकले ना कारण you hear us out म्हणून सांगले Supreme Court जाल्यार Supreme Court गोंयांत किंवा बाकीच्या स्टेटा बरोबर रावन सगळ्यांचे आयकून घेवन जजमेंटाचेर कांय तोडगो काडूंक शकता।